आता खबरो विस्तारान। मंत्री गोविंद गावडेन शेनवारा संजीवनी सहकार साखर कारखान्याक भेट दिवन कर्मचाऱ्यांबरोबर बसका घेतली। जितलो मॅट्रिक टन ऊस क्रश करपाची आवश्यकता आसा तितलो ऊस दिवपाची ऊस उत्पादकांची तयारी आसा काय ना ह्या संदर्भात शेनवारची बसका जाली। तांच्या उत्पादना खातीर तांकां कसलेंच लुकसाण जावपाक दिवचे ना ही जबाबदारी आमी घेतले अशी माहिती मंत्री गावडेन दिल्या। RDX गोवा खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर। गुळी पडपाना कारण हांव हांगा आसा तो फॅक्टरी आमी सुरू केली ती आयुष्यभर फाटले 101 कोटी आत्तो एक कोण जर बोवाळ करून गेल्ले आहा नुकसाणां ते हातून आनी तितून आमी ऍड करुया ना न्ही रे। कारण हो शेवटी कोणालो पयसो हे फॅक्टरीन 131 जाण काम करता तेंचो टॅक्स पेयर गोंयान भितर 18-17 लाख जे लोक जे आहा ते टॅक्स पेयर्सांचो पयसो आहा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी थोडोसो विचार करतात की बाबा खंय तरी आमकां ह्या संदर्भात बाबा नुकसाण पडपाक जायना आनी त्या प्रमाणात आमगेलें कॅल्क्युलेशन चालू आसा आनी त्या कारण आमी ठरयलेलें आसा हे आमी इन्व्हेस्टमेंट कित्याक आमी ठरयलेलें आसा की ऑलरेडी हो प्लांट जो आसा तो नवो रिवायव करपाचो आमी ठरयलेलो आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी पावलां मारता। तो नवो जर आमी फुडल्या वर्सा जर प्लांट जर घालतलो जाल्यार त्या प्लांटाक आमी आनी 3-2 कोटी एक्स्ट्रा घालून तातूंतल्यान आमकां रिटर्न्स कितें येतले हाजेर थोडोसो आमचो अभ्यास चालू आसा आनी हे जेन्ना कॅल्क्युलेशन्स पार्ट सरकाराचो बेस कितें आहा तें जाले नंतर आमी निर्णय घेतलो। मॅट्रिक टन हो जो क्रश करपाक लागता तो फार्मर्सांची दिवपाची तयारी आसा काय ना ह्या संदर्भात मिटींग आशिल्ली। पण फार्मर्साच्या म्हणण्या प्रमाणे आजच्या सद्या स्थितीच्या प्रमाणे ते ओन्ली 500 ते 600 मॅट्रिक टन शुगर केन आमकां फॅक्टरीक पर दिसाक दिवपाक शकता अशें ताचें म्हणणें आसलें। त्याच प्रमाणे आमी थोडोसो गेट केनाचेर आमी अवलंबून आसा। तो गेट केन आमकां कितलो मेळपाक शकता कारण म्हजे म्हायती प्रमाणे थोड्योश्यो पावस चड पडले कारणान थोडो शुगर केनाचो कमी जाल्लो आसा किंवा प्रोडक्शन सारकें जाल्लें ना ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी एनालिसीस चालू आसा। आमचो विशय आसा की फार्मर्सांक जो क्रॉप ते काडटले ते क्रॉप आमी तांकां खंयच्याच परिस्थितीत नुकसान करपाक दिवपाना हेची जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी मुखार वचपाची तयारी दवरलेली आसा।